काशीमठ परंपरेचे सर्व यतिवर्याले आशीर्वाद घेऊन हांव नमस्कार सांगता आसा निकिता किणी. बँगलोर काशीमठ चातुर्मास प्रयुक्त मस्त पुरा कार्यक्रम चलल आसा. तसलंतू मुखार एक 2-3 दिसांना आसूचे एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम म्हणून सांगल्यारी दिग्विजय महोत्सव ह्यांची नोव्हेंबर 4 तारीखेक. आणि हे दिग्विजय म्हळ्यार अर्थ कसं नाही म्हणून तुम्ही निमुचे पुरो दिग म्हणून सांगल्यारी दिक्कू म्हणून सांगताचे आमगेले 4 डायरेक्शन्स आणि विजय म्हळ्यार यशस्सु. हे 4 डायरेक्शनां दाखवून यशस्सादी कडेन वच्चे तसले दिग्विजय महोत्सव आणि हे पुराचे साध्य घेवचे आमकां एक लायक गुरू आशिल्लो तेजना. हे एक लायक गुरू आमगेल जीवनांत मेळिल्ले आमगेल पुण्य म्हणून सांगल्यारी खंडित हे चुकी जायना. तशीची गुरू म्हणून सांगता जाल्यार आमगेल अंधकार अज्ञान कसं नसता पुराची दूर गलची तसल काही तुम्ही कितली नमगता की सोडता की जाल्यार गुरुल एक दृष्टी आमगेल जीवनांत कसने कष्ट असल्या समेत ते फेस करचे तसल शक्ती दित काही आणि सनसना कष्ट कसने असल्या समेत ते पुरा माय जावन होत काही जाल्यार एक जीवन म्हळ्यार तेन्ना कसने फेस करचे मनोस्थैर्य आमकां जावक जाता आणि ते आमकां गुरू दिता. कशी आमी आनू अम्मा म्हणून सांगता की तसले मुख्य जाल्यार जागेर आमगेल्या जिवनांत गुरू आशिल्लो तेन्ना आमी कसन जाल्यार वय साधन करत म्हणजे एक नंबिका. इतली पुरा उलयताची दिग्विजय महोत्सव आणि हे दिग्विजय महोत्सव कसले इतली जन येताची पुरा गांवां दाखून ಕೆಲವು जन प्रति वर्ष चवचे हे दिग्विजय महोत्सवाक विंगविंगड राज्य दाखून तितले नाही विंगविंगड देश दाखून येवन स्वामेला आशीर्वाद घेवन वताची. कसले हे दिग्विजय महोत्सवाक तितली एक व्हॅल्यू आसा तितले एक महत्व म्हणून मुचे गेल्यार आमगेल स्वामी केदना दीक्षा घेता की तेदना तांगेल हातांत एक दंड आसता. हे दंड तेदना तांकां दीक्षा घेवचे वेळार दिवचे तसल दंड. हे दंडाक प्रति दिसू म्हळ्यार वेदव्यासाक पूज जाल तशीचे हे दंडाक वय पूज जावन हे पूज करता येता येता ताका वय कितली शक्ती आसता. आणि स्वामी कई वचका जाल्यार कसने जाल्यार हे दंड घेवन आसताची जाल्यार हे दंड घेवन प्रसाद दिवचे वर्सांत एकू दिसू ते दिग्विजय दिवस. हे दिग्विजय दिसू स्वामीन ते हातान दंड घेवन तांगेल हस्ता दाखोवन आमी प्रसाद घेवका म्हण जाल्यार कितली पुण्य कोरून आसताची नवा. तशें जावचे खातीर हे दिग्विजय महोत्सवाक मस्त जन विंगविंगड गांवां दाखोवन आमगेल बांधव मात्र न्हयशी गुरुवर्यल वयरी नंबिक दवन घेवन तांगेल आशीर्वाद घेवचे खातीर येताची. आणि बँगलोर काशीमठांत कितले पुरो कार्यक्रम चल्लेलो आसा. तुम्ही सुमार दीस दाखोवन यूथ ऑफ GSB मुखांतर लायव्ह वय पळयलेलो आसा. मस्त पुरा विडियोज पळयलेलो आसा. अशी पुरा एक पूज जत्त वय म्हणून निमगू एक आमकां एक अवेरनेस हाडलेले हे पुराचे कार्यक्रम म्हणून सांगल्यार चुकी जायना. वृद्ध दंपती पूज अशें पुरो शिमशुमार पूज अशें पुरो कन्या पूजा अशें पुरो वटू पूजा अशें पुरो कुमारी पूजा कितली पुरा नमुने पूजा. आणि हे पुराचे आमगेले एक कुटुंब एक संसार म्हणल्यार तेन्ना पुराजने तांगेल पात्र निर्वहिसता आसाची आणि तांकां एक कृतज्ञते दिवचे तसल एक गौरव दिवचे तसल एक पूजा. इतली पुराची गुरुले मार्गदर्शनारी आमगेल काशी मठांतू आणि आमगे कई आमगेल मठ अशें पुरो कई आमचे गेले पुरा सेरवून घेवन देवाले गुरुले नामस्मरण करता की ते पुरो पूज चल्लेलो आसा. कसने अशें पुरो हे पुराचे पारंपरीक जावन चलता आयिल्ले आमी केन्नाय विसरूं नजे म्हणजे आमगेल स्वामीन दाखोवन दिलेलो आसा. इतली पुराची सांगताची ह्यांची आमगेले दिग्विजय महोत्सवाक मस्त जन वॉलंटियर्स बँगलोर काशीमठांत मस्त जन वॉलंटियर्स आसाची. तशीच आमगेल एक सेव कसने ह्या कार्यक्रमाक जावका म्हणून तुम्ही लेखील आसल्यार खंडित तुम्ही वय वॉलंटियर जावका म्हणून आसल्यार आमकां तुमगेले नाव दिवची कॉन्टॅक्ट नंबर्स आणि पुरा रजिस्ट्रेशन कोण घेवन कसं जबाबदारी आसा म्हणून कळयताची. मस्त जन आमी एक्सपेक्ट करता आसाची आमगेल खाण जेवण आसल पुरा सुमार कार्यक्रम जाल्यार तेन्ना आमी एक्सपेक्ट केलेले पशी मस्त चड जेवण येवन घेवन मस्त लायक रिव्ह्यूज पुरा दिवन गेलेले आसा. आणि ते एक सक्सेसफुल एक यशस्वी कार्यक्रम चललेलो आसा स्वामेल मार्गदर्शनारी आणि अनुग्रहारी. तशीच हे दिग्विजय महोत्सव तशीची अधुरी जावन घेवन मस्त लायक जावन हे कार्यक्रम चलका म्हणजे आमगेला आशी. आणि ते आमगेल जबाबदारी वय तुमगेल जबाबदारी वय हांगा स्वामेले त्या दीस येवन भेटून घेवन अशी वच्चे तितली मात्र नाही हे दिग्विजय महोत्सवांतू पार्थसारथीक वय पांयपणू स्वामेल वय आशीर्वाद घेवन तशीच मनांत एक खुशी घेवन 4 जाणां मेळून एक कुटुंबशी जावन आमी वचका म्हणून निमून घेता आसा. तशें जावन हे दिग्विजय महोत्सव नोव्हेंबर 4 तारीख चलता आसा. तुमकां मस्त पुरा अपडेट्स आणि तशी यूथ ऑफ GSB तुम्ही पळयताची. तशीच तुमगेल ह्या एक कार्यक्रमांत तुमगेल एक अस्तित्व तुम्ही येवन घेवन पुरा जन खुशखुशेर उलोवन घेवन आमगेल जीवनांत एक विसरचे जायना एक कार्यक्रम ह्या कोण घेवया म्हणून घेवन हांव निमून घेता आसा. नमस्कार हांव निकिता किणी.